म्हाका केलें तेणें पर्पजली म्हाका खबर ना तेणें म्हाका केलें म्हूण मागीर ते इजरायलीन म्हटल्यार म्हाका कळ्ळें हय कित्याक खातीर तुमकां कमेंट करपाक पीस जाला तेजे पावर गेलो तो पिशा भाशेन जाला तेगे कितें चल्लो तें आतां चल कन्वर्शन केलो तें सापडत म्हूण तो भिला आनी तेजे तो पिसता आनी तो पिशा भाशेन कितें उलयता हावजां आतां हांव मागीर दिलो ताका तूं म्हाका म्हूण सांगलो आमकां ते हावजां तेणें विड्रॉ केलें म्हणलें विड्रॉ करून पडलें का ते पण हावजां तें माकोड म्हळ्यार हें केअर ना आपूण केअर कोना हें कोना म्हणल्यार सॅम्पल ते विड्रॉ करून पडलें स्टेटमेंटान दिलो तेणें म्हणलें उतर सर कन्वर्शन केला म्हटलं कसलें कन्वर्शन केलां सगळे शेतकारांनी शेत हें केलें न्हू सेटलमेंट केलें न्हू त्या इन्क्वायरी चालू आसा देखून तो भिला आतां कोण इन्क्वायरी करता आमी कोतले गव्हर्मेंट कोतलो ऑलरेडी घातली इन्क्वायरी घातली हय इन्क्वायरी घाली हांव मागली न्हू हांवें मागलां But he was saying safe agriculture, safe farming and all. ऑल तेजे पासून सांग्यार कितें चलता तें म्हाका काडपाक जाय आतां सांग्यार कितें प्रोजेक्ट कितें तो म्हाका इन्क्वायरी करपाक जाय तेगेले आतां तो पिशा मातशें तो भिला तो भिवून आतां आमकां माकोड म्हणटा हें म्हणटा तो पयलीं ताचो म्हणटा मरे BJP म्हळ्यार कोण भुरगीं पासून तेंगे पाप जाता म्हूण BJP गेल्यार बिफोर इलेक्शन 2017 तेदो तो मिटींग कोतालो थिंगा BJP गेल्या पाप म्हूण आनी ते तेंगे भुरग्यां पासून शिराप लागता म्हूण BJP गेला तो कित्याक गेलो पयलीं जॉयन जालो BJP को कन्वर्जना खंयची TCP अंडर केल्या TCP अंडर केले ऑल गोयची हय हय सांग्यार कितें म्हणले तुमी खंयचे सांग्यार तेगे प्रोजेक्ट आसा तो आमी इन्क्वायरी करतले कसलो प्रोजेक्ट कितें चलता काली म्हाका कोण मेसेज धाडा तेगे कितें म्हाका तें सारकें हें ना म्हाका तें इन्क्वायरी करपाक जाय आतां तें कॉन्स्टिट्युशन म्हाका तेका रायटू ना आमकां माकोड म्हणपाक हें म्हणपाक आमी तेजेर नाय तो आमगे कोण तो म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सी कुंकोळे कोण हे डेवलपमेंट करपाक तो MLA न्हू कुंकोळेचो कुंकोळे MLA हांव तो फ्रस्ट्रेट जाला तेका पावर गेलो तेका ते चोरूं मेळना देखून तो आतां पिशा भाशेन जाला देखून आतां कितें उलयतालो हावजां कितें उलयता तो आमी चोयतले विषय ताणें म्हटलें की तुमकां काडपा जाय आशिल्लो तुमी विशय काडूं ना म्हणून हांव तो एक कॉलिंग एडिशन मागलो आसा ते बेश्टे ते एका डिमांडाचे मागीर मग तें कांय जायना त्या डिमांडाचे ओवरऑली तो मिनिस्टर आन्सर दिवपाक शकना तें हांवें कॉलिंग एडिशन घायलो आसा कॉलिंग एडिशनाचें हांव तेजें मागतलो आनी लोकांक मागिला तो स्टेट हायवे आसा तो विलेज रोड कर म्हणटा MDR गेला MDR म्हणजे एक 25 मिटर वीथ दोन कितें फायदो आसा थिंगा लोकांक नाका तो MDR विलेज स्टेट हायवे MDR वीथ वन इन द सेम विलेज रोड करपाक लोकांनी विलेज रोड मागलेलो आनी हो MDR कोता तेजेर हांव लोकांक इन्क्वायरी लोकांक पयलीं हिसान मिटींग घेवन हांव फायनलायज कोतलो CMाक सांगिलां ते म्हाका लोकांक व्यू घेवपाक जाय म्हूण कितें करपाक जाय तेजेर हांव मागीर लोकांक हिसान हांव मागीर तें आमी कोतलें कितें करपाक कितें जाय तें लोकांक जाय तशें कोतलें दिसता तेणें MDR स्टेट हायवे आनी तो MDR कोता MDR म्हणजे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इट इज मिनिमम 25 मिटर वीथ जाय तो म्हणटा की CMा कडेन फायल करून उरलेली आसा ऑगस्टान फाटले मूव केल्ली सो यू वील वर्क विथ CM आनी एन्श्योर करतलो की ती फायल क्लियर जावन डिनोटिफाय जातलो फर्स्ट आय वील ॲज माय पीपल फर्स्ट टू डू लोकांक हिसान निर्णय घेता सो डिनोटिफिकेशनच्या फावराचेर ना तूं सद्या ना म्हाका डिनोटिफाय लोकांक मागलोलें तेजें प्रॉपर हें करपाक म्हणजे विलेज रोड म्हूण ते लोक म्हणजे हेवी वेहिकल वचपाक जायना म्हूण हाल MDR जालें म्हणजे हेवी वेहिकल वयतलो कोणाच्यान हाडपाक जायना डिनोटिफाय करपाच्या फावरार आसा हांव आसाय हांव लोकांक आतां हांवें पयलीं जातलो पूण तेन्ना बायपास करून तो आपूण करपाक जालो हेजे MLA तेणें एश्युरन्स दिलेलो MLA घेवन करता जेन्ना फंक्शनां येयले तेन्ना चांदोर मागीर तेणें म्हाका बायपास केलो म्हाका बायपास केलो म्हाका प्रॉब्लेम ना पूण लोकांक काम जाल्यार हॅप्पी आसलेलो कळ्ळें न्हू पूण हो आतां स्टेट हायवे आसलो ती तो MDR करता सो तेजेर म्हाका लोकांचो परत विचारपाक जाय न्हू खरें तुमी MDR जायो काय स्टेट हायवे काय विलेज रोड जायो तेजेर हांव इन्क्वायरी करतलो